देवाचे उतर समस्या फूड करूंक बरयल्ले. आता तालेंतवंत समुदाय जाल्यार तांतू इल्ले समस्या चड, टॅलेंटेड वाडो जाल्यार तांतू इल्ले समस्या चड. एका कोयारांत 25 जाणां आत जाल्यार समस्या चड. कोणाचो तळो बरो घे म्हण, कोणाक सोलो सिंगींग म्हण, अशें पुरो समस्या पळय, असले पुरो समस्या. आतां कोणाक कितें दिवचें तोय हुशार वय हुशार, असले समुदायांत समस्या उदेतात. देखून पळया, तालेंतवंत समुदायांत दालीभर समस्या. कोरिंथकारां बरयता आसतना पवित्र सभेंत फूट थंड पंगड उपजाताना हांव पेद्रुसो रे, ना हांव पावलोसो, ना हांव आपोल्लोसो, ना हांव क्रिस्तासो, ना तूं व्हड हांव व्हड म्हण डिविजन जाता आसतना पावलो बरयता व्याभिचाराचे विशयी ताका न्यूज मेळटा, तो बरयता. कोर्ट केस गल्ल्या विशयान ताका न्यूज मेळटा, त्या विशयान बरयता. लग्ना विशयान, अंकुरी विशयान, विधवे विशयान समस्या आसात ताचे विशयान तो बरयता. बोंब्यांगर पिल्लें खाणा मी खावीत गी सवाल ताका विचारले, समस्याक फूड करून तो बरयता. सोम्याचें जेवण जेवतना थोडे अशें करतात, चाल सोमाना, त्या विशयान तो बरयता. देणी आत्मीक, आत्मीक देणी भारी व्हडले समस्ये. मेगा बायबल संमेलन आणि त्या समुदायान कोरिंथाच्या मेगा समस्या आसा. आणि विशय हो की मेगा देणे खंयचें. मेगा म्हळ्यार व्हडलें, देणी मस्त आसा तातूंत व्हडलें देणें खंयचें. देखून वचून 13वो अध्याय वाचा आणि तातूंत तुमकां कळटा. 12, 13, 14 मदें एक अध्याय घालून म्हणालो व्हडलें देणें हांव तुमकां सांगता. आनी हांचे पैकी श्रेष्ठ देणें हें मोगाचें. कित्याक सांगलें ताणें? ही देणी खंयची व्हडली म्हणून मांडो धाडोन पडटाना ताणें मेगा देणें सांगलें. आनी तें मेगा म्हणलें उतर ग्रीक भाशेंत वापरलां. मेगाले म्हळ्यार मेगा म्हणलें उतर ग्रीक भाशेन वापरलां. श्रेष्ठ देणें, वर्तें देणें, मोग म्हणून तो तांकां दाखोवन दिता. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 15 वाक्य 1 ते 12. हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटामाली. म्हजे थंय आसून फळ दिनासलेलो हर एक फांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरां मरिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्यां परी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकना. वय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकना. म्हजे थंय रावणांतल्याक फांट्या बरी कातरून उडयतले आनी तो सुकून वेतलो. तसले सुक्या फांटे आरायतात आनी उज्यान घाल नासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजें शीस म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावोंक जाय. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. देवाचें उतर हें. भावां भयणीनो, हेरेतिरेचो निमाणो शेर्मांव हो 8वो शेर्मांव. पयले 2 शेर्मांव उगडापण आनी मनशापण सृश्टींत देवाची हाजरी. मनीस जाल्ल्या पुता मुखांत्र ती हाजरी आमकां जिवी हाजरी जावन लाभली. बाप स्टॅनी गोवियस आनी बाप अनिल फेर्नांद. दुसऱ्या दिसा करार आनी संस्कार सल्वासमाच्या चरित्रेंत ताची हाजरी आनी संस्कार आनी दैवीक हाजरी बाप अंतोनू आनी बाप रुडी. दिशा आनी आदर्श, उतराची दिशा आनी मरियेचे आदर्श.
अपुरबायेन बाप लिओ आणि बाप जनसिल हांणी आमकां ह्या विशयान शिकोवप दिली. आणि आज प्रवादीय सत्र ह्या विशयांत बाप क्लिफर्ड. आणि आतां हांव समुदायांत देवाचें उतर प्रवाद्याच्या उतरांनी आनी क्रिस्ती समुदायान वापरच्या देवाच्या उतरांत ताची हाजरी कशी भोगचें तें उलोवन आसा. आमच्या याजकांनी भोव अपुरबायेन हें देवाचें उतर दिलें आनी हर एक उतर हांवें हांगाच बसून तें आयकलां. आनी 4 आराधना एक आराधन आतां बापा अनिल चलोवन वतलो. आनी ह्या उलोवपाचो विशय हांगासर व्हडल्यान आसा. आमी कितले फावटी हें रिपीट केलां. कितें? क्रिस्ताचें उतर तुमचे मोदें वस्ती करता. कोलोस्सेकारांक बरयल्लें अध्याय 3 वाक्य 16. आनी त्या विशयांत उलोवंक हांव हांगासर आसां. ऑक्टोबर 10 तारीख 2008 पवित्र सभेच्या जिवितांत आनी मिसावांत देवाचें उतर म्हणल्या विशयांत रोमांत बिस्पांच्या सिनोदाची 12वी सामान्य जराल सभा चलता. हांवें सांगलें ऑक्टोबर 10, 2008. त्या सकाळी थोड्या गवळी बापांनी सिनोद सभा म्हणटाना गवळी बापांनी इल्लें उलोवंक आसा. इल्लें सोड्डू लांब म्हणी मोटवें. आनी त्या दीस लात्विया देशाच्या जलगावा दियेसीचो गवळी बाप आंतोन्स जुस्तुस हाची सर्ती आयिल्ली. गवळी बाप तसो उलोवप मांडटा आनी तो उलोवप सगळे ते सिनोदेंत बारी परिणामकारी म्हणून दिसून येता. ताणें सांगलें कितें? गवळी बापान वेगान विस्तारचें सोमयाचें उतर आनी सर्गेंत हांव फळादीक करपी पावसा बरी देवचें उतर त्या विशयान तो उलयता. आनी आपलो विशय मुंदरून तो ताचेच दियेसीचो एक दाखलो दवरता. 20व्या शतमानाच्या रक्तसाक्षी विशीं आनी देवाच्या उतरा खातीर जीव दिल्ल्या म्हज्याच देशाच्या याजकांनी दादल्या आनी स्त्रियां विशीं उलोवंक हांव खुशी व्हरतां म्हणटा आंतोन्स जुस्तुस गवळी बाप. लात्विया देशाच्या जलगावाचो दियेसेजीचो. आनी तो म्हणालो म्हाका याजक विक्टॉर्स हाचो उगडास येता. ताचे लागीं पवित्र पुस्तकाची प्रती आसा म्हणले खातीर सोवियत आडळत्या काल ताका कैद केलो. सोवियत एजंटां प्रमाणे पवित्र पुस्तकाची प्रती आपणावचें आडवारल्लें. देखून तांणी पवित्र पुस्तक ताचे कडचो घेवन धरणेर उडयलो आनी म्हळें गुड डाय. स्टॅम्प ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. स्टॅम्प. आनी विक्टॉर्स याजक बागोलो धिमी घाली आनी त्या पवित्र पुस्तकाचो ताणें उमो घेतलो. आनी सायबेरियांत 10 वर्सां कठिणायाच्या वावराक विक्टॉर्साक बली केलो. 10 वर्सां उपरांत शिक्षा भोगून सायबेरियांतावन बाप विक्टॉर्स पाटी येता आनी आपले फिरगजंत मिसबेटोवच्या वेळी परतून तो शुभ वार्ता वाचूंक सुरू करता. आनी ती शुभ वार्ता वाचून जाल्ल्यान म्हणटा देवाचें उतर हें. सगळ्यांक भितरल्या भितर क्लॅप मारया म्हूण जाता. पूण ते भियेतात. तांच्या दोळ्यांत हांव दुखां गळटात. ती थाळयो पेटूंक कश्टातात कित्याक राजवटक्या विरोधी एक प्रचोदन जायत म्हूण ती भियेतात. सोवियत राजवटकेच्या काळार लात्वियान धार्मीक पुस्तकां नातल्लीं, पवित्र पुस्तक नातल्लें, क्रिस्ती शिक्षणाचीं पुस्तकां नातल्लीं, छापोवंक परवानगी नातल्ली. कित्याक छापल्लें देवा उतर ना जाल्यार धर्मच ना म्हणून तांणी चिंतल्लें, विरोध्यांनी चिंतल्लें. बेस्प उलयते आसा हें लात्विया दियेसीचो जुस्तुस. ती पवित्र पुस्तकाचे पाठ तोंड पाठ शिकली. नानिंगी ती पवित्र पुस्तकाचे पाठ तोंड पाठ शिकली. अजून लात्वियांत हो तोंडी संप्रदाय जिवाळ आसा. आमी देवाचें उतर प्रगट करूंक आमच्या मार्तिरांच्या खांदाचेर उबीं आसा.
आमची नात्रां बाबार्था खातीर जीव दिल्ल्या तांच्या आज्या आजयांचो उगडास करतात आनी तांचे बरीच बाबार्थाची हिरो जावंक अपेक्षितात. लातवियांत आमी जिवें देवाचें उतर पडगर करता. आमी गितां गावन मागणें कारण पुरुषांनी आनी यात्रीक पयनांनी चमकता. आमचें मागणें हेंच, हें देवाचें उतर, हें देवाचें उतर. कित्याक ह्याच उतरा खातीर आमच्या आजी आजयांनी जीव दिला. लातवियांत युकरिस्ताचें बलिदान सोडून एका वरान सोमता आसचेत, पूण लोक ह्या विशीं अशें म्हणटा संस्कार आनी देवाच्या उतरांत आमकां जावचे खरे मिलाकतेचो हो एक ल्हानसो भाग मात्र. पापा साहेबान 2010 वर्सा 8व्या वर्सा हें घडीत घडिल्लें. 10व्या वर्सा ताणें वर्बम डॉमिनी पापा बेनेडिक्ट 16व्यांक वर्बम डॉमिनी म्हणलें अपोस्तोलीक पत्र बरयल्लें आनी देवाच्या उतरा विशांत तें बरयलें आनी तातूंत डायरेक्ट उल्लेख विक्टॉर्सन दिल्ले ते टेस्टिमनीसो जालो ना जाल्यार हांतल्यो जायत्यो गजाली ताच्या त्या उतरांतून प्रेरीत जाल्यो. पवित्र सभेक दगदनेचे रिस्के मध्ये बाचावी दिता तें देवाचें उतर प्रगट करूंक आसची जब्बर जबाबदारी वर्बुम डॉमिनींत पापा बेनेडिक्ट 16व्यान व्यक्त केली. नंबर 95 असली एक साक्ष टेस्टिमनी टिप्पू सुलतानाच्या काळार आमच्या मलगड्यांनी दिल्ली आसा. पवित्र पुस्तकाचें उतर जातच देवाचें उतर हें म्हणटाना असल्यो टेस्टिमनी आमकां उगडास येतातच. ह्या देवाच्या उतरा संबंधी आमी हर एकलो हाका टेस्टिमनी कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एकल्याक पवित्र स्नान दिता आसतना आखंड्या बोटान पवित्र स्नान दिल्ल्या व्यक्तीन याजकान आमचे कान केंच्या कोणाक ल्हान बायकशाक देखून ल्हान बायकशाक आखंड्यान ताचे कान आनी जीब आपडून म्हणली उतरां. सोम्या जेजू क्रिस्तान भेऱ्यांक कान दिले, मोन्यांक जीब दिली, तुकाय तें उतर प्रगट करूंक आनी तें आयकूंक तोच फावो करूंक. तशें म्हूण सांगल्यार हाका आमी इंट्रोड्यूस जाल्ल्या केदाळा आमच्या पवित्र स्नानांत एक बाळशें आसतना देखून तुका हो केदाळा मेळ्ळा. एक बाळशें आसतना हें पुस्तक हें देवाचें उतर तुका लाभलां, क्रिस्ताचें उतर तुका लाभलां आनी समुदायांत तूं रिगलाय देखून आमचे मोदें म्हळ्यार ह्या समुदायान आनी त्या समुदायाक तूं केदाळा रिगलाय त्या दाळा तुका हें देवाचें उतर लाभलां. हांव पांगळा पिरगेजेंत आसलो फर्स्ट एसिस्टंट 20 वर्सां आदीं आनी थंयसर मलगडो फादर लोबो अलेक्झांडर लोबो देवादीन हांव ताचो खजितोर. कोडयाळ तावन ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आतां मुक्रिसा त्या दळा लाक्रिसा म्हणटा असो लाक्रिसाचो ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो डिरेक्टर थंय आयिल्लो फादर गिबा. जालें सगळो दीस तरबेती हांव सगळो पुरासाणेन बुडलां. कित्याक म्हण सांगल्यार हें पुरा तयार आय तें पुरा सकाळीं सुरू जालें सांजे म्हणसर च्या पियेलो हो गेलो. वचून हांव हॉलांनी पुरा रिपेरी केलें इल्लेशें सोमा घालें पुरा ऑर्डर घालें तें रूम वयर हॉलांत हांव वयर गेलो. म्हज्या रुमाक पावलां मात्र एका बेड्डार तिक्केशें हात पांय सोडया म्हणटनाचें फोन कोणाचें फोन पळयतनाचें फादर थंय एक बायबल सोडला तिक्के पळयता ते हाची कर्मा म्हळें इल्ली कापी म्हणी पियेता आमी सकयल गेलो. तेन्ना परतून फोन रिंग जालें 2 मिनटांनी परतून आयलो. फोन पळयतना हाचेंच फोन फादर मेळ्ळो गी यो कर्म वो हांगात हांव येवचो तें मंगळाचे दिसो बुकान घेवंक जायना हाका म्हळें जाल्लें जाता म्हळें कापी सोडली हॉलाक गेलो. थंय एक जनेलारी एक धाकटो बायबल असो एक नवो सल्ल्याची प्रती येंतगी म्हणून हाका पुरपुरत आयलो. रुमा पळय जाल्यार परतूनाचें फोन मेळ्ळो गे फादर. मेळ्ळो फादर म्हाका इतके ससरायन उलयलो ये परने जंक फादर
तो म्हजो मोगा असो बायबल फादर, तो उदकान पडिल्लो फादर, तो हांवें एक एकत्त पान सोडून सुकयल्लो फादर, असो नवो सल्लो सदारण येतलो दाट जाला. ताच्या म्हज्या हातांत आसलो तो, ताच्या नव्या सल्ल्याचेर हांव मोगार पडलो. तो उलयता उलयतना त्या पुस्तकाच्या मोगार पडलो. परिशीन बॅटमॅन्ता गेलो, थंयच्यान आल्तारेर व्हडलो पोरनो नवो सल्लो बायबल पळयलो. हांवें चिंतलें वो गॅरेजीन काम करता आसता म्हणून. कित्याक म्हूण सांगल्यार तो असो जाला की तो सगळो काळो काळो जाला आनी तो थंयसर आल्तारेर दवरला. हांवें चिंतलें हो मनीस हो बायबल वापरता. थोड्या घरांनी गेल्ल्या दाळा ताचें बाइंड काडून प्लास्टीक सयत काडून मंगळ ज्योतीतून कसो हाडला तसोच दवरलो. तो पवित्र पुस्तक पवित्र जाता तो वापरतना तें उतर म्हज्या क्रिस्तांव जिविताचें केंद्र करतना परिशीन तुळू बायबल ट्रान्सलेशना विशांत बायबल सोसायटीन एक मिटींग दवरलें. जालें 1 वर्स उतरलें आनी थंयसर भारताचो अलोंग जमीर तो बायबल सोसायटीचो मुख्य व्यक्ती थंयसर आयिल्लो आनी ताणें एक गजाल सांगली. तो म्हणालो हांवें पोरीशीन दोळे दिसनातल्यां खातीर ब्रेल लिपींत एक पुस्तक भायर हाडलें. ब्रेल लिपीन, ब्रेल लिपी म्हण सांगल्यार आनी तें पुस्तक मेळटात तांणी सांगली गजाल, यू रीड द बायबल, वी फील द बायबल, वी फील. उतर तांच्या बोटांच्या तुदयेंतल्यान तांणी ती ब्रेल लिपी फील करीचे आनी वाचूचे. म्हाका कस्क जालें. हांव वाचतां पूण हांव फील करतां गे. पळय दोळ्या दिसनातल्यान सांगली वता, वी फील द वर्ड ऑफ गॉड, यू रीड इट बट वी फील इट. पापा बेनेडिक्ट 16वो वर्बम डॉमिनी नंबर 7 तांतून एक उतर म्हणटा, रचनेंत देवाचें उतर आसा म्हण आमी जाणाव, साल्वासांवाच्या चरित्रेंत देव आपलें उतर उलयलां म्हण आमी जाणाव, आत्म्याच्या बोळान प्रावाद्यांनी हें उतर परगट केलां म्हण आमी जाणाव. देवाचो पूत मनीस जाल्ल्या मिस्तेरांत ताच्या मरणांत आनी जिवंतपणांत चड पुर्त्या मापान तें उतर उलयल्लें आसा. आनी तें उतर सगळ्या स्पर्जांक स्वार्थ परगट करा म्हणल्या जिवंत जेजूच्या आदेशाक कल्तीमाण घालून आपोस्तलांनी परगट केल्लें आसा. तेंच उतर देवाचें उतर पवित्र सभेच्या जिवाळ संप्रदायांत दिल्लें आसा. आनी हो पवित्र धर्मग्रंथ पोरनो आनी आदलो करार दैविक प्रेरीत देवा उतर. आमी पवित्र सभेंत पवित्र धर्मग्रंथ वर्त्यामानान लेखतना ख्रिस्ती भावार्थ पुस्तकाचो धर्म न्हय. इल्लें करेक्शन पापा साहेबान केलें. पुस्तकाचे धर्म आसात आमचे मदें आनी आमचो एके रितीन पुस्तकाचो धर्मच पवित्र पुस्तकाचो. पूण पापा साहेबान इल्लें करेक्शन केलें आनी म्हणालो क्रिस्तांव धर्म देवाच्या उतराचो धर्म, पुस्तकाचो धर्म न्हय, देवाच्या उतराचो धर्म. बरपी आसचो मोन्या उतरांचो न्हय पूण मनीस जाल्ल्यानी जियेता त्या उतराचो धर्म. तें आमी समजता. हांव देखून पापा साहेब म्हणटा, देखून अपोस्तलीक संप्रदायांत हांव वेगळो करूंक जायना तो धर्मग्रंथ. परगटूंक जाय, आयकूंक जाय, वाचूंक जाय, देवाचें उतर अशें घेवंक जाय आनी भोगूंक जाय. क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें वस्ती करता. कोणाची उतरां? कोणें सांगल्लीं उतरां? कोलोसेकारांक बरोवन पावलान सांगल्लीं उतरां. पावलान हांव थंय रोमान तें इगर्जेंत रावतालो. थंयसर बाबा आंतोनी थंयसर रावतालो शिकतना. आनी थंयसर एक जोडें आसलें किरासाळेरेच्या जोड्यान म्हणचें सादारण 70 वर्सां प्राय तांकां आतां. मारियो आनी रेनाटा दोगांय डॉक्टर्स, दोगांय रिटायर्ड, प्राय कळनातली. दोगांय 70 उतरलेलीं. हर एका वर्सा इगर्जेन गर्दानचो गोटो करचो तांणी.
भुरग्यांक दोतोन शिकोवचे तीनच मुखार. हप्त्यामध्ये इगर्जे नम्यारल्या वेळार येवन दुबळ्यांक वैजकी चिकित्सा दिवंक ती तयार. इगर्जेक लागीं असल्या तांचे लागीं उलयत आसतना एक दीस मारियो आनी रेनाटा मारियोन तांची लव स्टोरी सांगली. फादर, हांव रोमाचे सापियन्स युनिव्हर्सिटीचे पेळयेर बसुल्लो आनी नवीच युनिव्हर्सिटीक आयलेले एके चलयेन दैरान येवन म्हजे लागीं तिच्या डिपार्टमेंटाक वाट विचारली. तीच रेनाटा. हांवें तिका वाट दाखयली. उपरांत आमची दोगांची वाट एकच जाली. थोड्या तेंपान आमी उतर भास दिली. त्या दीस तिणें म्हाका भेटून उलयल्ले आनी वाट विचारलेले घडयेच रेनाटा मुजी जाल्ली. हो एक मिस्टेरच फादर. ही रेनाटा आनी मारियो हांची मोगाची काणी. हीच मारियो आनी रेनाटांची मुकामुकीची काणी. सडावतो मुकामुकी अश्योच त्यो दिशा दितात, दिशाच बदलितात. मिसांव स्पश्ट करता. ताका आमी लव एट फर्स्ट सायट म्हणटा. सबर सैरीको पळोवन 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 आखरेक सुरू पळयल्ले चेडवा कडेन काजर जाल्ले दाखले आसात. चडूने पवित्र पुस्तकांत पाऊलाची मुकामुकी सादारण ह्याच रितीची. तांचे मदली एक दिशा बदलिल्ली घडी आनी कानींच जेजू आनी पाऊला मदले मुकामुकीची. हांव सादारण वर्सांत हांव हें चिंतून आसा, शिकून आसा, पूण ही मुकामुकीचो मिस्तेर कितलो गूंड ते म्हजे वटी आटापोवंक जायना. जेजून आनी पावलान एकामेका मुखामुखी जाताना तांचे मदें कितें जालें हांव नेना. पाऊल थंय कितें जालें हांव सांगूंक वचना. तुमकां सारकें कळीत आसा. क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें वस्ती करता म्हणलें उतर कोलोसेकारांक पत्र पावलानच खुद्द लिखलेलें म्हणले विशीं जाणाऱ्या मदें येयल्लें तर्क आसा. तरी त्या पावलाच्या संप्रदायांत गूण रोमला म्हणल्याक कांयच दुबाव ना. कोलोसेकारांक पत्र एका चड करून आयलेवार क्रिस्तांव जाल्ल्या अजुदेव सभेक बरयलेलें. आतां कोलोसेकारांक घडलेलें, कोलोसेची पवित्र सभा घडलेली पाऊलान न्हय, ताणेंच पवित्र स्नान दिल्ल्या एपाफ्रासान घडलेली. हें कोरिंथकारांक बरयलें, कोलोसेकारांक बरयलें पत्र वाचल्यार तुमकां कळटा. आनी पाऊल बंदेंत आसतना कोलोसेच्या समुदायांत समस्या उदेतात. समस्या उदेत आसतना एपाफ्रास पाऊला चर्चिन येता. पाऊलಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ? ಅಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. तांचो भावार्थ इल्लो दंडळ्ळा. कितें जालां? थंयसर क्रिस्ती भावार्थ आनी थोडे आचार पाळचे विशांत सूख शिकोवन उपजल्या. कित्याक म्हळ्यार थंयसर ते चिंतले ते अन्य धर्मांत क्रिस्तांव जाल्ले पळया तांकां सृश्टीच्यो शक्ती, मूळ शक्ती, भूत, देवदूत हें पुरा बारी गरजेचें आसलें हेर धर्माच्या बरीच. आनी देखून जेजू इज इक्वल टू असलो एक भूत, असलो एक सकत म्हणून ते ताका सरी करतले. आनी असले सूख समजणे विरोध पाऊल बरयता. तितले मात्र न्ही, तांचे मदें आसले थोडे दंडवण्याच्यो रिती, दर्शनां समजून घेवची रीत, देवदूतांचें मध्यस्थपण कसलें म्हणल्या विशांत तो बरयता. तांणी कितें केल्लें म्हळ्यार मनशा संप्रदायांच्या की रस्नाच्या संगत्यांच्या की क्रिस्ताक ल्हान करच्यो कांय गजाली पाऊलान किमसून सोडूंक प्रयत्न केले. आनी भावार्थ्यांक पवित्र स्नानान लाभलेले नवे आयडेंटिटी, नवे अस्मिताये विशांत ताणें शिकोवन दिली. तर पाऊलान कोलोसेच्या समुदायाक बरयल्ली क्रिस्ताचें उतर तुमचे मोदें उदंड बरोवन आसूं. ही उतरां क्रिस्त संगीत ताचे मुखामुखीच्या मिस्तेरांतावन उदेल्ली. क्रिस्ताचें उतर, क्रिस्ताचें उतर म्हळ्यार कितें समजता आमी? क्रिस्तान उलयल्लें उतर. तेंगे क्रिस्ताचें उतर म्हळ्यार क्रिस्ताचेंच उतर जावयेत, नाजाल्यार आनी एकडच्यान क्रिस्ता विशीं परगट केल्लें उतरय जावं येता. ग्रॅमर ग्रीक भाशेंत सब्जेक्टीव जेनेटीव आनी ऑब्जेक्टीव जेनेटीव म्हणलें तें गरज ना. पूण जाल्यार
तें क्रिस्तानच उलयल्लें उतर जावयेत वा क्रिस्ता वेशांत उलयल्लें उतर जावयेत, क्रिस्ता विशीं प्रगट केल्लें उतर पाऊलाच्या कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत स्पश्ट दिसून येता. आनी ती उतरां वाचल्यार क्रिस्ताक इल्लें सकयल घालचें प्रयत्न चल्ला जाल्यार तें क्रिस्ताचें जोगतें पोजिशन कितें म्हणून थंयसर कळीत जाता. क्रिस्ताचीं उतरां हांव कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलीं ती आतां वाचतां. कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र सुरवेरच हीं उतरां आमकां थंयसर आयकूंक मेळटात. क्रिस्ताचें व्यक्तित्व आनी ताचो वावर आतां आमकां समजता पावलान कित्या खातीर अशें बरयलें. तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचें प्रथम जनित सर्व रचनामध्ये, रचना सकयल तो फर्स्ट प्रथम जनित सर रचनामध्ये दिसतात ती आनी दिसनातली सर रचना, सिंहासना, स्वामित्व, अधिकार आनी प्रभुत्व देवान रचली. सर रचना जावचे आदीं तो आसलो. सर वस्तू ताचे मरिफात अस्तित्वाक आयल्यात. तोच मस्तक कुडीचें म्हणजे पवित्र सभेचें समुदायाचें आरंभ वा पयलें फळ जिवंत जाल्ल्याचें. देवाचीच खुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताच्या क्रुसाच्या रक्ता मरिफात समाधान स्थापीत करून भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर रचनाक आपणा थंय राजी करून घेवचें म्हणून इतले अपुर्बायेचें देवशास्त्र पावलो त्या लोकांक दिता तांची सूख समजणी निवारच्याक. आनी सगळें जेजूचें सगळें पावलाची शिकोवन सगळी ह्या क्रिस्ताचेर केंद्रीकृत जावन आसा. क्रिस्ताचें उतर तुमचें मोदें वस्ती करता. म्हाका हे प्रशब्द थोडे बेटी कंकनाडी पोस्ट कळटा. कोडयाळ बैल पोस्ट, बिशप्स हाऊस कोडयाळ बैल पोस्ट. मुजें थंय घरा उप्पिनंगडी कराया पोस्ट, कुळूर पोस्ट, आमटाडी पोस्ट. आनी पासपोर्ट करूंक आसतना तुजो परमनंट एड्रेस खंयचो तो दिवचो पडटा. देवाच्या उतराचो एड्रेस खंयचो. Let the word of Christ dwell among you richly. क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें उदंड बरोवन आसूं. क्रिस्ताच्या उतराचो, देवाच्या उतराचो एड्रेस खंयचो. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. हांगा तावन देवाच्या उतराचो एड्रेस कळटा. काळजांनी तुमचें मोदें म्हणलें उतर कुरपेचें व्याकरण आटापता. कोलोसेकारांक पत्र बरोवच्या वक्ता पावलान विसलेलें वस्ती म्हणलें उतर तें एनोइकेतो म्हणल्यार ग्रीक उतरांतावन येता. म्हळ्यार टेम्पररी रावचें न्हय, एक टेम्पररी वस्ती न्हय, बगर परमनंट वस्ती. देखून सांब पावली एक नैतीक सुचन दिता वय, पूण ताच्या गी चड एके नवे रितीन सुवार्थ आमचें चिंतपाणी दिशा रूपीत करता म्हूण शिकयता. देवाच्या उतराची वस्ती, देवाच्या उतराचो एड्रेस आमचें मोदें, तुमचें मोदें वा क्रिस्ती समुदाय म्हणून हांगासर आमकां कळीत जाता. देखून भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक थोड्यांचो सोत्त न्हय, शिकलेल्यांक शिकपी वर्गाक सीमीत जाल्लो बुकां दाळो न्हय. तो क्रिस्ती समुदाय असो देवाच्या लोकांचो, तांतलें देवाचें उतर समुदायांतले वांटे फांटे निवरावंक, एकवटीत समुदाय रचूंक आनी समुदाय फळादीक करूंक करता. हें उतर वाचूंक, नियाळूंक, शिकूंक आमी भार घेवंक जाय. ही वस्ती कित्या खातीर? ही वस्ती कितें करता? ही वस्ती कित्याक जाय? ही वस्ती कित्याक गरज? कित्याक म्हळ्यार तें हालना तसल्या बरवश्याक वाट. देवाचें उतर बरवसो उपजयता, कित्याक तें आमचो अदीक तरान मोग करतले आमच्या देवाची भासावणी आसा. ही आसा आमचो मोग करतल्या देवाची भासावणी. आमी जायते फावटी जिवीत आमच्या हातां बोटांत तावन चुकोन गेलें म्हणलें बरी अनुभव करता. जिवीत गेलें चुकलें, हातांतलें म्हज्या चुकलें.
आणि जिविताक धरून रावंक आम्ही कष्ट ताव. आणि ह्या संदर्भार देवाचें उतर आमकां दृढताय दिता. स्वर्तंतलो शतपती हाचे विशयान जायतें संगीत, पूण तो म्हणटा तुवें म्हज्या घरा येवचें नाका. जेजूचें एकच उतर ताच्या पुताची भलायकी जावंक पावलें. तो बरवसलो जेजूच्या एकाच उतराचेर, कित्याक मिलिटरी मॅन तो. मिलिटरीच्या मनशाक व्हडल्या उलोवची गरज ना, ताका एकच वाक्य आयकून सवय. अटेन्शन, स्टँड इट इज, फायर, एकच शब्द. अळे बंदूक काणे, अळे विरोध्या कुशीन धर, आतां ताचे ट्रिगर तें तितलें बरें विवरण दिचें म्हणना. एकच उतर, फायर. देखून तो म्हणटा वच, वेता, ये, येता, कर, करता. तितल्यांत पुरो. हो येदो व्हडलो कमांडर आतां जेजूच्या कमांडरशिपाक काल येता आनी म्हणटा एक उतर उलय, म्हजो चाकर बरो जाता. भावार्थ पळया, तासो बरवसो पळया, तो निराशी जालो ना. हेरांनी पुरा जेजूचो पाटलाव करचो सोडताना पेद्रो जेजूक चिडकोन रावलो. आज आराधनांत ते आमी नियाळतले हांव. सो आमी कोणा चर्चीन वचूं, तुजे लागीं आसा चांचणीक जिविताची उतरां म्हणूंक पावलो. ही उतरां जेजू क्रिस्ताचे हाजरे आनी आमच्या संगीताचे वस्तेतावन विंगड करूंक जायना. कोण बसावणी करता, कोण बसावणी करता, देव बसावणी करता. तो बसावणेंत मिसळला आनी ताची बसावणी ही सदांकाळ युगांच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगत आसतलो. एक समुदाय जावन आमी देवाचें उतर वाचतां, तें आयकतां, तें नियाळताना आमी तें माहेत जोडता मात्र न्ही. बगार आमकां सोडून बिलकुल वचना ते हाजरेचो अनुभव करता. आमी ह्या देवाच्या उतरा संगी सळावळीचो समुदाय तेर्सान सयत, तेर्साक म्हणटात सुवार्थेचो संक्षेप. आमी चिंतून नये तेर्साचें भक्तीपण केवल मर्ये विशांत न्हय, तांतू आसचें सकड मिस्तेर क्रिस्ताशी आमकां व्हरतात आनी ताची हाजरी आमच्या कुटुंबांत नियाळूंक आदार जातात. आमचो समुदाय काळजां पेटलेलो समुदाय आनी आमची काळजां पेटोवंक पवित्र पुस्तक दंपलेलो न्हय, बगार उगडलेलो आसून ताचो वापर संतोषान आनी उर्बेन करूंक आमकां प्रेरण लाबो. क्रिस्त उतराचे वस्तेन आमचें फिरगज कुटुंब, आमचो वाडो, आमचें कुटुंब रुपीत जावं, देवाच्यो बसावण्यो संपूर्ण जातल्यो म्हणून आमकां बगूं. आतां समुदाय म्हणटा आसतना पावलो आनी समुदाय आमचें उतर, क्रिस्ताचें उतर तुमचे मदें वस्ती करता न्हय गे. पावलान आपली पत्रां इजी चॅराचेर बसून काल तरी गिच्ची म्हूण बरयल्ली न्हय. म्हाका देवाचो एक अणभव जाला, तो हांव बरयता म्हणून बरयल्ली न्हय. ताणें ती एका खेरीत निर्दिश्ट समुदायाक निर्दिश्ट समस्या मतीन दवरून बरयल्ली. थेसालोनिकागारांक, रोमागारांक, कोरिंथगारांक, गालातगारांक, फिलिप्पीगारांक, एफेसगारांक, फिलेमोनाक, तिमोथीक, तिताक, खेरीत समुदायाक, निर्दिश्ट समुदायाक निर्दिश्ट उद्देशान सादारण अशेंच कोर्डेलगारांक पावलो आज आसलो जाल्यार इजईगारांक, पुत्तूरगारांक, आत्तूरगारांक, उपरांगडीगारांक, बेलतंगडीगारांक, कासरगोडगारांक. कोणाचें नांव काडलें ना म्हूण बेजार करनाकात. तुमकांय बरयतो आसलो तुमच्या समुदायाक. आनी हे समुदाय आसात पळया, ते समस्ये आसचे समुदाय. समुदाय आनी समस्या आसातच. सिस्टर एकली आसता, कम्युनिटी तातूंय समस्या. देवाचें उतर समस्या फूड करूंक बरयल्लें. आतां तालेंतवंत समुदाय जाल्यार तातूंत इल्ले समस्या चड. टॅलेंटेड वाडो जाल्यार तातूंत इल्ले समस्या चड. एका कोयरांत 25 जाणां आत जाल्यार समस्या चड. कोणाचो तळो बरो घे म्हण, कोणाक सोलो सिंगींग म्हण, अशें पुरो समस्या पळय, असले पुरो समस्या.
आता कोणाक कितें दिवचें तोय हुशार वय हुशार असले समुदायांत समस्या उदेतात देखून पळया तालेंतवंत समुदायांत दालीबर समस्या कोरिंतकारां बरयता आसतना पवित्र सभेंत फूट थंड पंगड उपजाताना हांव पेद्रुसो रे ना हांव पावलुसो ना हांव आपोल्लोसो ना हांव क्रिस्तासो ना तूं व्हड हांव व्हड म्हण डिविजन जाता आसतना पावलो बरयता व्याभिचाराचे विशयी ताका न्यूज मेळटा तो बरयता कोर्ट केस गल्ल्या विशयान ताका न्यूज मेळटा त्या विशयान बरयता लग्ना विशयान अंकुरी विशयान विधवे विशयान समस्या आसात ताचे विशयान तो बरयता बोंब्यांगर पिल्लें खाणा मी खावियेत गी सवाल ताका विचारलें समस्याक फूड करून तो बरयता सोम्याचें जेवण जेवतना थोडे अशें करतात चाल सोमाना त्या विशयान तो बरयता देणी आत्मीक देणी भारी व्हडले समस्ये मेगा बायबल संमेलन आणि त्या समुदायान कोरिंथाच्या मेगा समस्या आसत आणि विशय हो की मेगा देणें खंयचें मेगा म्हळ्यार व्हडलें देणी मस्त आसा तातूंत व्हडलें देणें खंयचें देखून वचून 13 अध्याय वाचा आणि तातूंत तुमकां कळटा 12, 13, 14 मोदें एक अध्याय घालून म्हणालो व्हडलें देणें हांव तुमकां सांगता आनी हांचे पैकी श्रेष्ठ देणें हें मोगाचें कित्याक सांगलें ताणें ही देणी खंयची व्हडली म्हणून मांडो धाडोन पडटाना ताणें मेगा देणें सांगलें आनी तें मेगा म्हणलें उतर ग्रीक भाशेंत वापरलां मेगाले म्हळ्यार मेगा म्हणलें उतर ग्रीक भाशेन वापरलां श्रेष्ठ देणें व्हडलें देणें मोग म्हणून तो तांकां दाखोवन दिता म्हळ्यार स्पश्ट कारणा खातीर ताणें बरयल्लें पुनर्जीवनपण कशीं आहा तें पुनर्जीवनपण जाल्ली कूड कशी आसता तांची स्थिती कशी आसता ताचे कडेन सवाल विचारतना तो बरयता तेसलोनिकाकारांनी काम करचें सोडलें जेजू येता न्ही तुमी येता न्ही आनी घाल आनी नाका राव आनी नाका हे तांकां तिदून तेसलोनिकाकारांक तो बरयता गालातकारांक रागान बरयता सक्कड ताच्या पत्रांनी अर्गां आसा अर्गां आय थँक्यू गालातकारांक थँक्यू येना कर्मा येना खंयचें येना रागान बरयता तुमी तितले वेगीन सोन सोडले न्ही हांवें तुमकां इतलें प्रकार ना कोणी एकलो आयलो आनी कालेंगे सांगलें म्हणून तुमी म्हजे स्वार्थासून गेल्यात न्ही पावलो कठीण उतरांनी तांकां बरयता रोमाकारांक बरयतना तो थंय वचूंक वचूना पूण जाल्यार वेता म्हणून चिंतल्लें वचूना पूण आतां येता म्हाका हेल्प करा ताचो मिसांव उद्देश स्पश्ट करून तो रोमाकारांक बरयता दुबळ्या सभां खातीर दुडू जमोवच्या खातीर तो बरयता थोडे क्रिस्त विरोधी पावला विरोधी तो आपोस्तल नाही या तो ज्युनियर या तो सिनियर नाही या तो 12 मधलो एकलो नाही या म्हणटना आपणाचें आपोस्तल पोन प्रूव करूंक रुजू करूंक तो बरयता सूख समजणी मिसअंडरस्टँडिंग क्लियर करूंक बरयता फिलेमोनाक ओनेजिमस सुकोवन दावला ताचो चाकोर देखून फिलोमोनाक अळे ह्या साकराक काणगे क्रिस्त बरी म्हूण ताका लेख आमी क्रिस्तसो पटलावी तुवें क्रिस्तसो पटलावी देखून ताका तूं स्विकार कर कोरिंथकारांक दुसरें पत्र तातूंत दुकान बरयल्लीं पत्रां आसा भावार्थ संबंधी सुवार्थ संबंधी समस्या भौगोलिक समस्या आर्थिक समस्या दगदनाचे समस्या आंटी क्राइस्ट विशयान समस्या विरोधी दुसऱ्या क्रिस्ता विशयान उलयतल्या विशयान समस्या हे समस्ये पावलो ताच्या पत्रांनी फूड करता आनी ताची स्ट्रॅटर्जी वापरता स्ट्रॅटर्जी कितें पावलाची स्ट्रॅटर्जी एकलो विकार आसलो हांवें सांगलें आयकल्लें 2 पार्टी आयल्यो 2 पार्टी येताना एकलो ताच्या विशयान सांगलो विरोधा विशयान सांगता ताणें अशें केलें तूं सांग आतां तूं सांग म्हणना तो आनी आखरे की तो कांय उलयना
ताची स्ट्रॅटजी. आनी एकलो विकार हांवें पळयल्लें, म्हजो एकलो विकार ट्रान्सफर जावन गेल्लो, थंय गेल्लो त्या दीस थंय पंचायत घे, दोनी पार्टी आयल्या, दोनी पार्टी येवन उलयले. विकारवार आनी विकार दोगी आसात. सकाळ विकारवार घ्या पयले हेल्प करून दी म्हणून. एका पोजिशनार विकारवार हांव आयकून विकारवार म्हणालो, फादा उठया आमी, आमकां घाल्या, उठया आमकां नाका, सोडया. ती ताची स्ट्रॅटजी. म्हळ्यार आमकां नाका सोडया म्हणटा आसतना कांय इल्लेशें बदलावन जाता जाल्यार, न्हय तशें न्हय फादर, तशें न्हय म्हणटात जाल्यार म्हण ताची स्ट्रॅटजी. मागीर एकलो याजक आसलो, ताची स्ट्रॅटजी. उलयलो तुमी तशें फादर पुरो जालें. आतां कांय जेवंक काडलें जेवया गेल्ले, येताय या च्या पिया. ताची स्ट्रॅटजी. आनी एक स्ट्रॅटजी खंय गे बिदर गे तिशीन खंय गे जाल्ली स्ट्रॅटजी पाद्र्यापाची. हे मोबायलान झगडोन आनी कालें जावन थंय पळय घरांत पुरो फुल्ल जाना, झगडोन हांगा आयल्यान फादर आमकां नाका म्हण. ನೋಡಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಬರೀ ಜೌಲಿ ಕೇಳಿ गेली. दुसऱ्या दिसा सकाळी आयली, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ? ಏನಿಲ್ರಿ ಫಾದರ್, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತ್ರಿ ಫಾದರ್. थंय राशींत हांगा ती दोगांस तांकां उलोवंक अवकाश करून दिलो, एक्सप्रेस करूंक अवकाश करून दिलो, समस्या सॉल्व जाले. ताची स्ट्रॅटजी. आतां पावलोची स्ट्रॅटजी कसली? पावलोची स्ट्रॅटजी तुजो समस्या कितें, पवित्र सभा समस्या कितें त्याच लेवलाचेर उलयल्यार समस्या सॉल्व जायना. पावलो प्रकार तो दुसऱ्या लेवलाक वेता, मागीर तांच्या लेवलाक देंवता. दुसऱ्या लेवलाक वेचें म्हळ्यार क्रिस्ताच्या लेवलाक वेचें. आनी तो म्हणटा पळय एक कडेन वांटे जाल्ले कडेन क्रिस्ताचे वांटे जावनांत, क्रिस्ताच्या पटलावी जावनासचे आमचे वांटे जावनांत. आनी तुमी काय गांवा पल्लोसो हांव पावलोसो म्हूण वांटे करणं पडटात. क्रिस्त जेजू जिवंत जावंक ना जाल्यार आमचो भावार्थ व्यर्थ. तुवें शीदा तुका जिवंतपण आसा म्हळ्यार जायना. क्रिस्त जिवन जावंक ना जाल्यार आमचो भावार्थ वर्थ. तो जिवन जाला देखून आमकां भावार्थाची पुनर्जिवनपणाची खात्री मेळ्ळ्या. क्रिस्ताचें मन तुमचें जावं. आनी असले दाखले हांवें हांगासर कितलेशे बरोवन हाडल्यात. हांव ते चड आवत सांगूंक वचना, एक दोन सांगचे जाल्यार म्हाका वांचें म्हळ्यार क्रिस्त, मोरचें म्हळ्यार फायदो. हांव जियेता न्हय, क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. क्रिस्त आमच्या पातका खातीर पवित्र पुस्तकांत सांगलेले प्रकार मेलो. क्रिस्त आमच्या पासकांची शेळी, आमी कुर्सायल्ल्या क्रिस्ताक परगडता. क्रिस्ता थंय देवान संवसार आपणा थंय राज्यीकरण घेतला. कोण क्रिस्ता थंय आसा तो नवी रचना. अशें जायत्यो गजाली क्रिस्ताक मुखार घालून ती स्ट्रॅटजी तो वापरता. आनी क्रिस्तांतावन वायटचें जिवीत समस्याक परिहार जावन तो दिता. हांव सेमिनारींत आसतना एक दीस कंडापट्टे टेन्शन जालें, हें शिकचें मंडो हिरार जालो, निराशा जाली. सीदा सोलोवंक सुरू केलें. रेतीर मंदिर, मार्जिल इस्कॉल, तेन्ना अथेना आस्पात्र, बलमाटा, कंगनाडी, सेमिनारी, हें वॉकिंग प्लॅन. आनी प्लॅना प्रमाणे अथेना आस्पत्रा लागीं वयर चडटाना थंय एक प्रोटेस्टंट इगर्ज आसली. आनी त्या इगर्जे मुखार हीं उतरां आसलीं. माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. ನನ್ನ ದಯೆ ನಿನಗೆ ಸಾಕು. परतून वाचलें. मोत कित्याक बारी हळू जाली. एक तर संतोष आयलो, पाटी आयलो, म्हजी कृपास तुका पुरो. ही म्हजेच खातीर बरयलें तशें म्हाका भोगलें. ही उतरां परत वाचून शेकीन ती तोंडान पुनरुच्चार करीत पाटी परतलो. निराशा पयसरून मोतींत शांतताय उदेली. करिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पयल्या पत्रांत सांग पावलो आपणाक आपोस्तल म्हणून स्वीकार करूंक विरोध करतल्यांचेर तांचेच भाशेन तो रेटोरीक वापरून तो जाप दिता. आनी हांव पिसो म्हणटा, हांव पिसो, हांव वस्कत, पूण म्हजीच दया तुका पुरो म्हणली जाप देखून क्रिस्तांतावन म्हजें बोळ येता.
मुजें बळ या उरल्या कंचतावनी न्ही क्रिस्तातावन मुजें बळ येता म्हणून मुजीच कृपा तुका पुरो म्हणून सांग पावलं तांकां जाप दिता. मुझे हस्कत कांयत हांवें मागलें पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक मनशाची हस्कत कांयत म्हजी सकत दिसून येता म्हणून ताणें शिकयलें. आनी आपल्या जिवितांतलो कांटो विवरूंक जायते प्रयत्न चल्ला तरी तो कांटो कितें म्हणून आमी समजूंक शकूंक ना. पूण देवा कृपेंत बुडलेल्या पावलाक मात्र जाणाव निमाणें पावलाक आमी पिरकी म्हणून हांव फकत ताचें राजांव मात्र हें. आतां आमचे समस्ये अशें हें सांगून हांव वाकेर करतां. तांच्या समुदायांत केरीत समुदायांक पावलान बरयलें म्हणटना आमच्या समुदायांत समस्या नात गी. एक भट्टी करची जाल्यार अंतरधर्मीय लग्नां काजारां फोटो खातीरय गरजेक आयल्यार जालें. ही गरजेंत जालां म्हणून सगळ्यांक दाखयल्या जालें समाधान. असलें ओके म्हणलें चिंता. लग्ना पयल्यान सांगता जिवोवचें लिव्ह इन रिलेशनशीप कोणाकी कळीत ना. गांवांत वाड्यान जाल्यार कळटा हें सिटीन जाल्यार कळना. कितलें व्हड शहर गी तितलें व्हड लायसन्स. सिव्हील काजार जाल्यार पुरो हे संस्कार गिंस्कार प्रकार आल्याग असलें चिंतप. थोडी यंग तरणाटी काजरच नाका म्हणटा. एक दीस एक स्त्री येसीच्या ताका मेटांगांत सीधा म्हणाली आमची तरणाटी काजरच जायनांत. सगळ्यांक तिकाच पडलें. हांव बेश्टें म्हणून हांवें मुजीच धूव म्हणटा. अरे म्हळ्यार तिची दूख आमकां कळटा काजरच जायना. यंग कपल्स भुरगींच नाका नाका. एखाद्या वेळा चुकोन कांय प्रेग्नेंट जाल्यारय सोल्युशन तांकां कळीत आसा. अनैतीक संबंध, पोर्नोग्राफी एडिक्शन, सोशल मिडियाचो प्रभाव कुटुंबां पिड्ड्यार करून आसात. सोशल मिडिया ह्या दिसांनी वयर सकयल पाप साहेबान सांगला म्हणून वतो नो पाप साहेब म्हळ्या उपरांत कोणाक पुराय खंयतान मेळटा कळीत ना. पापा साहेबय निर्दिश्ट लोकांक निर्दिश्ट वेळार निर्दिश्ट संदेश दिता. तें खंयच्यान नांगे तें बाप साहेबाचें म्हूण तुमी पात घेवचें नाका. ह्या बेट राखण्यार तेंच बरयलें हांवें. पापाच्या उपाच्या विशान फेक न्यूज बाप साहेबान सांगला म्हणून. आयल्या वार खंय गे बिस्पानीच ह्या विशान बसाबास चलयली म्हूण आयकलें. 5 अंतरधर्मीय लग्नां आनी 3 वेगळ्या सरां दाखेर जातात आनी 2-3 दीस वर्सां भितरच हें घडता अशें म्हणून. पाद्र्याबान सांगलें फादर लियोन भौशा. तंत्रां मंत्रां ऑकल्ट प्रॅक्टिसीस ब्लॅक मॅजीक आनी एक व्हडलो समस्या खाणाचो. खाणाक कितें बरशितात कळीत ना. खाणाची रीतच बदलल्या. फ्रेश म्हूण मासली दिसता जाल्यार ती फ्रेश म्हणून हाडूंक जायना गॅरंटी ना. कोणाकी कोणाचेंच पडून वचूंक ना. आमच्यो पार्टी संभ्रम ताची गमंडाय चडल्या की देवल्या. थोड्यांक भौशा हांवें सांगलें राग येत हो ह्या जाग कित्याक उलयता. हेरां आमचे संभ्रम डान्स आनी सोरो म्हूण मात्र पळयतात गी. हांवें आयकल्ली गजाल सोरो दिनांतल्याचें प्रोग्राम म्हूण डल्ल. तूं खंयच्या प्रोग्रामाक येताय ताका सोरो दिता हांव थंय येता तूं हांगा वचो डल्ल प्रोग्राम. सोरो दिनासण्याचें प्रोग्राम डल्ल दिल्ल्याचें टॉप क्लास फुल्ल. ड्रग्स एक विशय सोडूल्लो हांवें एकल्यान तोय मेळयलो. थंय एक तुमी पळोवंक केल्लें न्ही तें जागृती कार्य हे बट हे करीचे. पाद्र्याबान फादर रुडीन आसतलें देस्पोरिझम म्हणलें. ताका हांवें आनी एक कुडसूंचें जाल्यार बुफे भावार्थ. बुफे बुफे भावार्थ कितें सांगलें भावार्थाची जायत्यो गजाली दवरल्यात. म्हाका खंयचें जाय तें हांवें विंचचें. बुफे भावार्थ म्हाका खंयचें बरें दिसता हें इल्लेशें ओके. लग्नय करचें जाय दोतोर नाका मागीर तें तें इल्लेशें मागीर तें इल्लें बरें जाता म्हाका तें इल्लेशें. बुफे भावार्थ भाव भयणीनो धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकान म्हळां क्रिस्तांवाचो संको वाडचो म्हणच्याच्या चड उतर वाडलें म्हणा.
उतर वाढलें म्हणा. आमच्या समुदायांत समुदाय वाडचो म्हळ्यार उतर वाडचें, उतर वाडोवन दी. आज गोळी बापान अपुरबायचो शर्मावन दिलो. खंयच्या विशयान? रुपांतर. हांगा कोरडेल मात्र गी आमच्या देशाच्या हर एका फिरकाच्यान ಎಂತ वाचप वाचलां. अमेरिकान खंयचें वाचलां, ಎಂತ वाचलां. इंग्लंडान खंयचें वाचलां, ಎಂತ वाचलां. इस्रायलान खंयचें वाचलां, ಎಂತ वाचलां. संवसाराच्या हर एके इगर्जेंत आज वांजल तींच वाचपाक. कित्याक आमच्या मदें एकच स्पिरीट गुंता, पवित्रत्व. आनी आमच्या मदें एकच उतर गुंता, देवाचें उतर. तें उतर आमकां क्रियात्मक करनासतना रावत की देवाच्या उतराचो आनी तें उतर समजोंक, तें बरोवंक प्रेरण पवित्रत्वाचें. पवित्रत्व समजोंक, नियाळूंक आनी तें आटापोवंक प्रेरीत करचो पवित्रत्व आमचे थंय ही क्रियात्मक सकत हाडटा आनी आमचो समुदाय वाडोवंक आमकां आदार दिता. आमचो समुदाय आमचो समुदाय देवाच्या उतराच्या मोगान भरलेलो जावं. देवाचें उतर वाचया, देवाचें उतर नियाळया. म्हजे कडेन तुजे कडेन मोजस म्हणलो पवित्र पुस्तक आसूं दी. तांतल्यान देवाचें उतर नियाळन आमच्या जिविताच्या समस्यांक परिहार सोदूंक जाता म्हणलें आमी सोदून काडया. द्वितीय नियम पुस्तकांत सांगलेलीं उतरां. देवाचें उतर तुमच्या मदेंच आसा, तुमचे लागींच आसा आनी तें पाळूंक तुमकां जाता. आमेन.